स्वदेश दर्शन येवजणे अंतर्गत गोंय पर्यटन खात्यान अंजुना दर्यावेर वेगवेगळ्यो सुविधा आणि सोबितीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ मंत्री दिलीप परुळेकर हांच्या हस्तुकी जालो। ह्या वेळार मंत्री दयानंद मांद्रेकार आणि हेर मानेस हाजीर आशिल्ले। आरडीएक्स सभापती अंजुनाच्यान सुशील शुक्ला। टुरिजम ज्या ज्या जाग्यार क्षेत्रां आसात, जे बीच आसात, टुरिजम प्लेसीस आसात, थंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो प्रयत्न केलो। आनी म्हाका दिसता गेल्या 4.5 वर्साच्या कालावधीन मागीर ते कळंगुटी आसूं, सावथ गोवा आसूं, कळंगुटी किंवा एलोंग द कोस्टल लायन जोडपा खातीर जे रस्ते आसूं, म्हणजे सौंदर्यीकरण करप, रुंदीकरण करप, इल्युमिनेशन करप, ही सगळी कामां घेतली। आनी ताज्या बरोबर आमचो शिवोले मतदारसंघ हो शेजारचो मतदारसंघ बऱ्यापैकी 2-3 बीच जे जगप्रसिद्ध आसा, तातूंतलो अंजुना बीच हांगाय काम जावचें म्हणून म्हाका दिसता सातत्यान गेले 2 वर्सां आमी तेजेर काम करीत आसले। आमचो एक मनोदय आसलो की अंजुना साकून वागातोर आनी वागातोर साकून आमचो दुसरो फुडें फोर्ट आहा पळय, त्या फोर्टाचेर रोपवे जावचो। आनी हो रोपवे जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता हेज्याकून आनी बरें आमकां ते रोपवेंतल्यान वयतला तें दृश्य पळोवन आमकां म्हाका आनीक खंय तरी दिसता अशें नासचें ना। त्या खातीर आमी पयलो स्टार्टींग प्रोजेक्ट म्हणून आमच्या पणजे आनी रेश मागूस फोर्टाचेर केल्लो आसा। तो पूर्णत्वाक गेल्या नंतर आमचें जें आमी चिंतलां हो जर जालो जाल्यार बऱ्यापैकी टुरिस्ट आमकां हांगा एट्रॅक्ट जावपाक मातूय गत लागचो ना। ही जी प्रॉपर्टी जी GTDCच्या अंडर ही प्रॉपर्टी येता 70,000 प्रॉपर्टी खरें म्हणल्यार इट इज अ गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी। ही हांव मंत्री आहा म्हणून म्हाज्या बापायचें व्यस्त न्हू, दिलीप आहा म्हणून दिलीपाची न्हू, कोण तरी आमदार येयलो म्हणजे आमची प्रॉपर्टी न्हू, केवळ सरपंच आसले कोणूय आसले जाल्यार तेंची प्रॉपर्टी न्हू। ही प्रॉपर्टी आमच्या फ्युचराची, ही आमची प्रॉपर्टी। तुम्ही ही प्रॉपर्टी आहा पळय सगळी 70,000 प्रॉपर्टी बॅरिकेड्स करून ठेवूंक जाय, ताका दुरीक कंपाऊंड बी घालून तुम्ही ती प्रॉपर्टी ठेवूंक जाय। पूण येणाऱ्या काळान अजून कांय जावंक ना। हें एक ल्हानशें एक 15 कोटीचें डेव्हलपमेंट जाता। 70,000 स्क्वेअर मिटर जर जमीन आहा जाल्यार इंटरनॅशनल लेवलाचें एखादें डेव्हलपमेंट जर आमी हांगर करूंक शकले आनी अंजुना हो ट्युरिस्टीक स्पॉट आसल्या कारणान ह्यो सुद्दां येणाऱ्या काळान अशा पद्दतीन